5 वर्सां आदी केटीसी बांदोडा जंक्शना सावन काशीमठ फुटबॉल मैदाना लागसार बांदोडा अंडरपासा मेरेन लोकांक रस्त्या कुशीक चलपाक ट्रॅक बांदिल्ले, जे सध्या दुर्लक्षित स्थितीत आसा। रस्त्याचेर एक ट्रॅक थळाव्या लोकां खातीर आशिल्लो, पूण आतां कांय लोक ती सुवात गाडयो पार्किंग करपा खातीर वापरतात। ट्रॅका कुशीक झाडां वाडल्यात। ह्या वॉकिंग ट्रॅकाचेर कोट्यांनी रुपया खर्च जाल्या, देखून थळाव्या लोकांक ट्रॅक वापरपाची संद मेळपाक जाय। ट्रॅकाचेर वाडिल्ली झाडां कापून वॉकिंग ट्रॅक सांबाळपाची मागणी थळाव्या बांदोडा पंचायतीन करची, अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात पुराय बातमी। आता हो जो रोड जो आसा काशीमठ टू जो कदंबा टू काशीमठ वचपाचो रोड आहा तो हो नागेशी वताक जे हांगा जी रेलिंग घातिल्ली वॉकिंग ट्रॅक केल्लो जे लोकांच्या खातीर जे मंत्री आहले ताणें लोकांक सुविधा मेळची म्हणून हो जो ट्रॅक केल्लो। हे ट्रॅक जो आसा हो लोक कोणूच यूज करिना, ताका लागून हे जे अशी जाल्ले परिस्थिती जाल्ली आसा। लोकांची मागणी आसा की हो जो ट्रॅक जो आसा हो ट्रॅक क्लियर करचो आनी क्लीन करून दिवचो आनी लोकांक वचपाक सुविधा मेळच्यो। पण अशें जाल्लें आहा की हे ट्रॅक जो आसा हो ट्रॅकाक रेलिंग घातली आसा, ते रेलिंग कोणी तरी गाडी मारून मोडलेलें आसा। तशेंच जे हे ट्रॅकाचेर तुमी पळयतले की ते गाडयोय थंय उबी केल्ली आसा ट्रॅकाचेर आनी लोक यूज करना म्हणून लोक गाडी आपली पार्किंग करता थंय। अशें जावपा जायना। पूण हे मंदिरान जे लोकां बरे खातीर केल्लें, पूण हाजो दुरुपयोग लोकांनी केल्लो आसा। लोक ताजो उपयोग करिनात। एक्चुअली वॉकिंग ट्रॅक जो आसा हो हांगसान जो भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड जो आसा थंय पर्यंत वॉकिंग ट्रॅक जाल्लो आसा। हाजेर जर वॉकिंग केलें जाल्यार हे एक्सरसाइज लोकां जातलो, पूण हाजो यूज जायना। ताका लागून लोकांक मागणी आसा की हो यूज करचो हो नाल्यार कितें तरी हाजेर करची एक्शन घेवची म्हणून कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा त्या डिपार्टमेंटान हाजेर एक्शन घेवन बेगीन हो निवळ करचो, अशें लोकांची मागणी आसा। आमी सद्या आसा ते काशीमठ रोड तो ह्या रोडार आसा। हांगा पळयतली फाटल्यान वॉकिंग ट्रॅक आशिल्लो हो लोकांक चलपा खातीर केल्लो सुरक्षे खातीर। हांगा कोट्यांनी पयसो मोडलो हे स्टील रेलिंग घालपाक आनी म्हाका दुख्ख दिसता हें पळोवपाक की हांगा झाडी जाल्ली आसा। थोड्यांनी हाजो पार्किंग म्हणून यूज केला। वाटेर पयलीं सगळ्यांनी गाडयो आपल्या पार्किंग राहिली हाजेर घातल्या, त्या लोकांक चलपाक तर मेळत ना। तर हो जो खर्च केला गव्हर्मेंटान इतलो कोट्यांनी हो वाया गेलो, जो टॅक्स पेयरच्या पयशांतल्यान गेला तो कित्याक लागून गेला। हांव 1 म्हयन्या पयलीं संबंधीत मनशाक हें कळयल्लें की हांगा अशें आहा तें मातशें निवळ करून घेवचें, पूण कोणाक काय पडून गेल्लें ना। हांगा सरपंच पंच जाले, गळ्यान हार घातलो, टीव्हीर फोटो घातले की जालें काम सोंपलें दिसता म्हाका। तर म्हजी मागणी आसा हे डिपार्टमेंट जे कोणाक लागता आयदर PWD ऑर ही पंचायत की हें निवळ करचें आनी जसो हे तुमी आतां इतलो कोट्यांनी खर्च केला लोकांक मात्र उपयोग जावचो आनी एक तरी काडून उडोवचें आनी भंगाराक कितें तरी दिवचें, ते पयशे तरी युटिलायज जातले पंचायतीक दिवचे। जर तुमचे कांयच खर्चाक जर पयशे ना जाल्यार कापून तरी व्हरा। 2-3 कडेन हें मोडलां, तें रिपेरिंगूय जायना, तुमचे कडेन झाडीय क्लीन करपाक जायना, तें दुख्ख दिसता हें पळोवपाक। तेन्ना मागणी आसा ह्या आमदारा कडेन जो आमदार हे लागता ताजे कडेन मागणी आसा आनी जो पंच जो सरपंच वाठाराक लागता ताजे कडेन मागणी आसा की जाता तितलें निवळ करचें। भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड आसा त्या ग्राउंडाचेर वचपा खातीर लोकांक मॉर्निंग वॉकाक वता जो इवनिंग वॉकाक वता तांकां वचपा खातीर हांगा ट्रॅक केल्लो आशिल्लो। आमचे आदले मिनिस्टर PWD मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर हांणी केल्लो हो। तर आतांची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की ताजेर त्या ट्रॅकाचेर लोक आपली व्हेकल पार्किंग करता आनी झाडी जी वाडलेली आसा ती मंत्री आमचो कोण कितें यंत्रणा आसा काय ना तें कळना। आमचो सद्याचो नवो सरपंच जाल्लो सुखानंद सुभासकर तांणी ह्या गोश्टीत लक्ष घालचें, इतलो बेगीन हें निवळ करचें अशी म्हाजी मागणी आसा। ह्या ट्रॅका वयल्यान लोक कोणूच वचना। बेस्ट इन्वेस्टमेंट काय दिसता, तर लोकांनी हाजो यूज करपाक जाय। हांगसरल्यान तो डायरेक्ट ग्राउंडार पर्यंत आसा, कदंबा बस स्टँड टू ते आपले हांगसर पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड पर्यंत लोक ताजो यूजूय करनात। बेस्ट इन्वेस्टमेंट काय दिसता हो। कृष्णा नायक फोंडेच्यान।